because my English is very fluent. I'm not very high. So that's why. So sister gave me, said to preach today, day before yesterday, but I was very busy, running up and down, up and down. So I said, okay, today I'll share the word of God. So praise the Lord. God has brought me over here, not only for me, each and every one. God has blessed each and every one of us, because it is His plan that He brought each and every one over here. You all have seen the thing. You have come all the way, leaving all your things, everything. It's a great thing, because not me, but God has God's plans. Because God wanted to learn and be a blessing to the others also in the whole. Thank you, Jesus. So we'll make a small prayer. Heavenly Father, I thank you and I praise you for this day and all these days that you have given us, that revelations, everything that you made us easy, understand the knowledge of the word of God. Hello, Holy Spirit, take complete control of my vocal words, my voice, what I am going to speak today, that profits each and everyone and all over who is watching all over the world. My words, it is not my words that you are going to speak, and you reveal the deep and deep truths that I'm going through my mouth, you are going to reveal. Thank you, Jesus, for this great gift and being a sacrifice on the cross for each and everyone, and taking everything on the cross, then nailing on the cross and setting us free. Thank you, Jesus, that this is the gift, the greatest gift no one can give us except you. And through you, we have been saved. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I make this prayer in the mighty and glorious name of Jesus. And all God's people say, Amen. Amen. Praise the Lord. So, I spoke Ami. So, आम्ही देवाचे उतर हांव कसो देवाच्या उतरान आयलो तो सांगता, कित्याक हांव जावन आसा हिंदू. आय एम बॉर्न इन अ हिंदू फॅमिली. माय नेम इज रमेश, सो एवरी वन नोज. सो बिफोर I was not aware of the word of God. I don't know, I never knew about Jesus. When I got married to my wife and I came to Brother Johnson's retreat, first it did not profit me anything. I was like this only. I used to come, go. Bus. I used to drop my wife in a New Christian Kalangut, Mapsa. So, and I was this thing, only my wife was and my sister, both of them, they were rooted in the word of God. I was like all in the world, in this world only. So, and even I have many issues in my life. सगळे कितें माझ्या जिवितान खूब प्रॉब्लम्स आसले, खूब कितें आसलें म्हणजे म्हाका दुयेंस पिडा आसली, म्हाका जॉन्डिस आसलो, म्हाका प्रेशर, आल्सर, एसिडिटी, विकनस, सगळें एक म्हाका आसलें. आय हॅड प्रेशर, weakness, jaundice, all the sicknesses before, not now, before I could come in the word of God. So in the month of 2012, I got married and I came to the Brother Johnson's retreat. In a sense, 2012, yeah. So I got married and my wife was in Brother Johnson's group. So I got, and I was a very bird type. So my all utensils, everything was completely separate. So I was big bird in a sense. First the thing. So म्हज्या जिवितान कितें आसलें, हांव सगळो पयलो एक बोट कसो आसलो, म्हणजे एक म्हणजे वेस्ट नॉन वेज वेज सगळे सेपरेट आसले. म्हाका हांव खंयचे आनी कोणाक मानिनासलो, फकत म्हज्या देवाक हांव नमन करतालो. सो आनी म्हाका खबर नासली कितें सत आनी कितें पळय तें. हांव सगळें संवसाराचेंच करतालो. हांव खंय भोंवंक वेतालो. आनी म्हज्या जिवितान एक स्मॉल टेस्टिमनी शेअर करून फुडें वयता प्लीज. सो म्हज्या जिवितान कितें घडलें आनी कशें म्हाका देवाच्या उतरान म्हाका पिकोवणी मेवली. आय एम गोईंग टू शेअर द वर्ड, शेअर विथ यू ऑल. When in the month of 2012, when I got married and I came to this, then I had this ulcer, acidity, all the weaknesses and everything. So after that, the word of God touched me after 2 months. 2 months. First, it did not profit me anything. I used to come, drop my wife to the center, and I used to go out. And they never used to force me. You come, sit, or anything.
as I was every regular route, no, 2 months I used to drop her and go. One day I don't know what happened. As I was hiking to the center, and I dropped my wife, and I turned my bike and I just got out of the gate. And I don't know what happened. All of a sudden, again, someone spoke to me, go and sit inside. Go. Wow, what are you doing? Where are you going? I heard a voice. That is the voice of the Holy Spirit. So it turned, and I came back to the center, and I said, from that day till today, I'm listening to the Word of God. And Word of God is very important in our life. That is the truth. And the truth sets us free. Same way, truth had set me free. Because when I heard the Word of God, how faith comes? Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. That is very important. You should always, what we used to do, in my house, I had so many issues. You know, no? When we pray anything or pray, in our Hindus, especially our Hindus, everybody is my mommy. And you all are following all those Christians, God. तुम्ही क्रिस्तावाचे देवाक मानतात ते कितें कोत्ता. This all objection we had because we could not even pray, we could not even do anything, we could not even put the videos or whatever the preaching of Brother Johnson's, Sister Jocelyn. So we had so many issues. So what I did, that time I used to fight with my mommy and everyone. I used to give back answer. So I was not that much rooted in the Word of God, no. So हांव देवाच्या उतरान आहलो, पूण देवाचें उतर शिकतालो, पूण नवोच आहलो. आनी जें कितें म्हजे आई घरान कितें कोत्तालो, हांव तांचे कडेन बासाबास झगडी कोत्तालो. आनी केन्नाच तांकां कितें पोत्तून म्हाका हें कोणाक बोगसोण दिवपाक व्हेरी आगोड. It was very difficult for me to forgive someone, my brothers especially. Wherever I used to go, I never used to. What I say, it is great. You have to listen to me. That is my attitude. I. So that before, not now, before. So that is how my life went on. And I used to pressurize my wife when we got married and she came home. So you have to do all on Thursday, Friday, Saturday, Sunday. You have to fast. You have to not eat fish. This all are Hindu rituals, all Hindu from this thing. सगळीं आमच्या घरान हिंदू आमच्या हातून आहा न्ही. सो आमचो ब्रेस्तार, सुंकरार, सुनवार सगळे आमी करताले. हांव स्पेशली म्हाका सगळें म्हजी आयदनां सेपरेट, म्हजी आयदनां सेपरेट. सो कोणाक हांव दिवन नासलें म्हज्या आयदनांक हात लावपाक. आनी एक जर आयदन जर कोणें ताणें नुस्त्याचें जेवण काडलें तें ताट काडून हांव भायर मारतालो. आय यूज्ड टू थ्रो दॅट दिस युटेन्सिल्स आउट. इफ एनी वन युजीस दॅट with the fish or non-veg, anything, I used to throw that out. It was so, I was very much, I used to get angry. That anger I had. So after she did not do thing. She did not say anything. She used to go. We used to go for the retreat and all. So only she used to call her friends, sister, and she used to ask them whether he'll allow me first before he'll allow me to go for the retreat. He'll go allow me to go for the prayer meetings on the Sundays every day. And she kept on praying in tongues. So one fine day, I also got touched. I also changed my life. So I never observed this thing. I also started hearing the Word of God. And that is how how God has changed my life. So I had also acidity. So how it came, I'll tell you. I was hearing, we used to hear, we have a small mobile at home, still it's working 24/7. My wife's told, and we used to always keep on praying, playing the old teachings of Brother Johnson's regarding faith, how to overcome worries, fear, everything. Many preachings are there. So we used to play that. Continuous it was playing. And even when we sleep, आमी जेन्ना न्हिदता, ओ आमी जेन्ना न्हिदच्या पयलीं आमी आमच्या घरान सदांच आमी केन्ना आमच्या देवाचें उतर आमी जाणा. कित्याक म्हाका खबर नासली. आमकां कितें आहलें, तूं मारलोय दुसऱ्याक मार. हें आमची शिकवण आहली आमकां. आनी आमी सदांच हें करतालीं न्ही. आमकां आहलें कित्याक आमच्या बायबलीन बरयल्लें आहा, forgive someone, no? आमी सगल्यांक बोगसोणें दिवंक जाय. We have to forgive. Whoever curses, God became a curse for us, no? He has forgiven our sins, everything. He took all our infirmities, sicknesses, diseases, sins, everything on the cross 2000 years back when he was crucified. And he made us a new creature. He died and he rose from the dead and made us a new creatures in his Christ. So आमकां तो हें न्ही. आमी कितें करता? आमी कोणाक बोगसूंक तयार आहा? ना. देवाचें उतर आयकता. आमच्या घरान देवाचें उतर आहा. केन्ना आसता? आमी भुरगीं न्ही. आमच्या भुरगीं देखून आमी करना. सोडून घाल, भुरग्यांक नाका, पूण वी शूड चेंज आवर सेल्फ फर्स्ट. आमी कितें करूंक जाय? भुरगीं कितें ना जालें, पूण आमचो एटिट्यूड आमकां देवान दिलेलो आहा न्ही, आमकां पळयतात मो. सो आमी कितें करता? ना रे, ये रे बस रे, मिसाक बस, हाका बस, तेवसाक बस, जावं आनी कितें कर, हिंगासर बस, तूं देवाचें उतर आयक. नो, वी कॅनॉट फोर्स समवन. आनी फोर्स करून कोणाक कांय फायदो जायना.
If you force someone, that it becomes worse. So we should change, and we should take the help of the Holy Spirit. What we learn and what we know, we should always hear the word of the God. Word of God is very important. It's very important in our life. That is how I have changed my life. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. So, what I was telling you, so everything I used to pressurize my wife. So gradually after a few days, I also changed. We went to Kerala. So I went over there, and every day they used to give chicken and everything. So I ate chicken on Thursday. That was on the Monday. So and my wife told her sister that he's completely changed. What we have confessed has been completely changed, and he has accepted Jesus Christ. So that is after that I have completely changed till today also. So praise the Lord. So now I don't. Even what we have other this thing, I never worship any other blind gods of this world. So especially I have seen many people, especially our Hindus. I'm not condemning anyone, very sorry, because the personal experience which I had, I'm sharing to others so that they also can be touched. So people come over here. I have seen so many people in Mapsa anyway. They come only for the healing. It is not only for the healing. God has given us everything. देवान आमकां सगळें दिलेलें आहा. आमकां सोत दिलेलें आहा. आमकां जें कितें आहा पेकोवणी सगळें दिलेलें आहा. आमी कितें करता, जेन्ना आमकां खरी गरज आसता तेन्नाच आमी येता न्ही देवा कडेन. अशें आमी कितें करता, देवाक केन्ना कोत्ता? No, we never even pray. When we are happy, we are healthy, wealthy, and only the problems comes, then only we turn. I have seen so many people. I'm not condemning anyone. Very sorry, please. I'm not saying that you all come for this, because it is the experience that we come in we see with our natural eyes. You know, many people have been, even if you tell them and even if you explain it to them, they don't understand. They don't want to take the word. ना हांव जाणा रे, हांव जाणा आमगेर आहा सगळें आमी कोत्ता, मागणें कोत्ता बट मागणें कशें करपाचें तें खबर ना. सो आमी कितें कोत्ता, देवा म्हाका पेकोय. हां, तशें आमी हें कोत्ता. Brother, Genesis 1, can you just put Genesis 1 onwards? So देवान कितें केलें, देवान संवसार रचलो आनी सगळें देवान रचून दवरलें न्ही. तुमी जाणा आसतली, most of you all know. So God has created everything, no, the earth, universe, everything. And he wanted to make human also, no? How will he do this thing? तो कहो कितें कोत्ता, देवान संवसार सगळें करून दवरलेलें आनी आतां देवान पळयलें सगळें आहा म्हटल्यार कितें कांय ना न्ही, भितर सगळो काळोख आहा. हां, सगळें काळोख आहा म्हणटकूच देवाचें उतर Genesis 1 verse number 1. In the beginning, God created heaven and earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the earth. Deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. देवान कितें केलें, देवान सगळें रचून दवरलेलें न्ही. God created the whole universe, everything in it. And there was darkness and void, no? It was void. So God just spoke a word. And God said, let there be light. That it was good, and God divided the light from... Sorry, really down. And God said, let there be light, and there was light. देवान उतर उलयलें न्ही. देवान उतर उलयलें आनी कितें म्हणलें, उजवाड जावं. लेट देयर बी लायट. देवाच्या उतराक कितलो पावर आहा न्ही. नो, God's words had power, no? It is powerful. So what words are we speaking? Same in everyday our life, isn't it? Power. Life and death is in the power of our tongue. Proverbs 18:21. So what we speak, आमी जें कितें उलयता तीच उतरां आमच्या जिवितान आमी घडोवन हाडटा. आमी जाणो न्ही कितले आमी आमच्या जिवितान एग्जाम्पल आमच्या घरानूच घेवया. आमच्या घरान आमी कितें करता, भुरगीं आसा, आमचो चेडो आसा, घोव आसा, बायल आसा, कोण आमची एकामेकाक आमची उतरां कशीं आसतात. हां, समज आमचो एक धाकटो बाबा जावं कोणूय आमच्या स्कॉलान वेता आनी ताका बरे मार्क्स बना
बरे मार्क्स नासतात न्ही आमचे ताका, सो वीक नॉट वीक पूण कमी मार्क्स. आनी आमच्या सायडीचे नेबर आसता पळय, नेबराचो चेडो कितें करता, सो ही कम्स इन अ गुड मार्क्स, ही गेट्स अ गुड रँक इन द एग्जाम्स नो. सो देन वॉट वी डू, वॉट वर्ड्स वी स्पीक, कितें रे, वॉट आर यू डुईंग, यू हॅव नो कॉमन सेन्स, वॉट सॉर्ट ऑफ अ बॉय आर यू, you are all buddu, do, all these words, What words we are speaking? Negative words, all they're destructive words. आमी जितें कितें वायट आसता पळय तें आमी उतरां उलयता. आमच्या जिवितांत केन्ना आसता असलीं उतरां? आहा न्ही, खूब जाणां. जेन्ना आमी आहा देवाच्या उतरान, नाव वी आर इन दी वर्ड ऑफ गॉड, वी नो द ट्रूथ, सो वी, बट स्टील इवन नोईंग द ट्रूथ ऑल्सो पीपल मेक मिस्टेक्स. Even they speak the negative words. I have seen. It is with me also. I have sometimes, this thing, I cancel all those words. That Holy Spirit convicts me. And the Holy Spirit दाखयता म्हाका. It is wrong. मागीर हांव तें कॅन्सल करता. कित्याक खूब म्हज्या जिवितान हय खूब जाल्ल्या. आमी करता न्ही, आमी केन्ना आमच्या जिवितान कोन्ना करता. जो सोरो पियेता जावं आनी कितें तो कितें सिगरेट ओडटा, वीड ओडटा, सगळें आमी तेचेरूच विचार पळयता न्ही, दिसता ताचेर आमी पळयता, स्वत मानता न्ही. देवाचें उतर आमी देवाक पळयला, जेजू केन्ना कोणें पळयला ना न्ही, पूण तरी आसतना आमी स्वत मानता न्ही. जेजू आहा, आमचो जेजू भितर आहा, आमकां पळयत आत्मो दिल्लो आहा जेजून न्ही. जेन्ना जेजू मेलो आनी आपल्या पापा कडेन गेलो तेन्ना सांगलें ताणें न्ही, आपूण तुमकां एक शरती धाडटा, तुमकां हेल्पर धाडटा, आनी तो तुमचे कडेन सासणाच्या गुत्तलो रावतलो आनी तुमकां तो मदत करतलो, तुमकां केन्नाच वाय सोडचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सो आमी कित्याक खाला पडटा? कित्याक आमकां देवाचें उतर आमी सदांच आमच्या जिवितान आमी केन्नाच आमी घालिना न्ही. कोण्यांनी घालता आमचे, आमी फकत दाखयता ना, आय बिलीव, हांव स्वत मानता, पूण आमचें एक्शन खंय आसता? जेन्ना कितें प्रॉब्लम आयलो, डॉक्टरान कितें रिपोर्ट दिलो, आतां आमी एक 2 किलोमिटर्स अवे द डॉक्टर्स डेंटिस्ट, नो डॉक्टर, एम आय रायट? Praise God. Dr. Priya knows that, what reports. And when you go to the doctor 2 or 2.5 kilometers away, and he gives some bad reports, okay? Some reports that you have arthritis, you have this, that, all sickness. Diabetes, especially nowadays, diabetes is very common in people, everyone, even the small children also. But when the moment the doctor gives that report, from that moment, when you get out of this thing, from there itself only you are only concentrating on what? That sickness or disease, everything what God has, what the doctor has said, not what God has said. Do we thank God? No. That moment, do we thank God? आमी केन्ना देवाक आर्गां दिना न्ही, आमी आर्गां दिता त्याच वेळार त्याच खिणाक ना, आमी कितें करता, तें व्हडलो तो दोंगर आमच्या हातून दवरता न्ही, द होल बर्डन आमी आमच्या हातून घालता आनी दवरता, आनी आमी फुडें वता न्ही. मागीर थिंगासान येता, मागीर आमच्या भयणीक, आमच्या कोणाक, आमच्या अंकलाक, अरे डॉक्टरान म्हाका हो रिपोर्ट दिलो, डॉक्टर हेज गिवन मी दीस बॅड रिपोर्ट्स, ऑल दॅट so seeds we are sowing in others also, no? And then how yeah, you got diabetes, no? When they come, how is your diabetes? No, it is still paining. We grumble, no? Do we thank God? No. आमी तेन्ना केन्नाच कोन्ना न्ही, देवाक आमी आर्गां दिसना थिंगा. त्याच वेळार जर आमी देवाक आर्गां देत जाल्यार देवाक, कित्याक देवान आमचे 2000 वर्सां पयलीं सगळें केलेलें आहा न्ही, आमकां कांय करपाची गरज ना. गॉड हॅज गिवन अस एवरीथींग, एवरीथींग. सो वी शूड रिजॉयस. वाय आर वी लॅकिंग, वाय आर वी फॉलिंग डावन? बिकॉज द लॅक ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी कार्य करपाक आमी ताका दिना, अधिकार दिना. कोणाक पळयतोत्म्याचो आदार आमी केन्ना घेता? देवाच्या आमच्या तोंडान सदांच कसलीं उतरां आसतात. केन्ना कितें दूख जाली, आतां थिंगासून तर येता तुवें न्ही, 2 किलोमिटर्सान येता थिंगासून. You are traveling in your car or you are with a bus. So we are meditating on that. Doctor has given me this report. Doctor has given me this report. And keep on meditating, no? And magi kitne jata? That becomes a stronghold in our mind. Right? We keep that stronghold in our mind. Na maka diabetes asa. Everywhere I go, I tell it, everyone. Surrounding also neighbors. Ago khii gelle, Ramesh khii gella? No, I went to the doctor. Doctor gave me this report that I had diabetes. No, diabetes, ulcer. Doctor said you will not survive. थोडे दिसांनी तुका हें जातलें, तुका वर्स जातलो. What words? We give that blessing, no? Same thing, it happened in my life also when I had this problem.
I was suffering from ulcer, cancer, acidity, pressure. सगळें म्हजे कडेन म्हाकाय आहलें, पूण म्हाका खबर ना कशें तें सोडून गेली पळय ती. जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकत रावलो, सदांच आमी आमचे कडेन कानान घालून आमी हें करून आयकताले न्ही. सो देवाचें उतर आमी सदांच आयकूंक जाय. देवाचें उतर आमकां आमच्या आत्म्याक घोटाय दिता. जो पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा पळय, तो आमचे भितर सगळें आहा. देवान आमकां सगळें दिलेलें आहा. हिलिंग्स, मिरेकल सगळें आमचे भितर आहा. पेकोवणी आमचे भितर आहा. जेन्ना आमी आमच्या तोंडान स्वत मानता आनी उलयता, उलोवन स्वत मानूंक जाय. स्वत मानलेंच म्हूण जायना. आमी ताचे उदाशी जे देवाचें उतर आसा, देवान आमकां दिलां पळय, त्याच्या प्रमाणे चलत जाल्यार आमच्या जिवितान सगळें सारकें जाता. कित्याक म्हज्या जिवितान तशें जालां न्ही. कित्याक हांवें देवाचें उतर घेतलें, आयकोन देवाच्या उतराक दुबाव धरूंक ना न्ही. सो आयकत रावपाचें. कित्याक आयकोपाचें न्ही, खंयचें एक टिचींग तुमकां जाय कितें आसा न्ही, एक टिचींग घाल, एक हाचेर मोबायलाचेर घाल, तें वाचत आसता न्ही. आमी ते म्हज्या घरान मोबायल आसा पळय, ताचेर आमी प्रिचींग चालूच आसता. सो तूं न्हिदलें देखून जाल्यार तुजो आत्मो आयकता न्ही. आत्मो आमचो न्हिदना. अ सोल डजंट स्लीप नो, इट इज ऑलवेज अवर लायफ. सो इट हियर्स दिस थिंग, एंड दॅट इज हाव all the sicknesses, diseases, infirmity, it left me and gone. I used to smoke, drink, everything. And because of that, I could not even eat spicy anything. The moment I used to just put it one sip in my thing, any spicy thing, the moment next 3 seconds, I used to run to the toilet 4-5 times. I could not bear acidity. Even I used to have drink tea, I used to get all acidity. Pain in the stomach, everywhere. And I was so weak. So after that, hearing the word of God, I kept on meditating on it and kept the word in my heart. देवाचें उतर आयकोन ताचेरूच हांवें नियाळ करून आनी देवाचें उतर म्हज्या काळजांत दवरून आमी सदांच तें आयकोन म्हजें सगळें जें आसलें, देवान म्हजें बरें सगळें आसलें तें सगळें म्हाका दिलें, आनी वायट आसलें ते तो पावलो थिंगासर. कित्याक जेन्ना आमी म्हणटा न्ही देवाच्या सान्निध्यान आमी वाडटा, देवाच्या पवित्र आत्म्यान आमी वाडटा, तेन्ना आमकां केन्नाच कोण कितलोय व्हडलो आसो, केदोय तो देव सैतान आसो, केदेंय दुयेंस आसो, कितेंय आसो, जेन्ना तूं तें देवाचें उतर तुज्या काळजान रोवन तें तुज्या तोंडान उलयताय आनी ताचेर स्वत मानून तूं ताचे उद्देशी चलताय, तेन्ना तुका कोणूच कसलेंच दुयेंस जालें, कसलेंच कांयच तुज्या कुडीचेर येवंक शकना. आनी हांव चॅलेंज मारता, केन्नाच तुमी न्ही जेन्ना हांव सदांच उठ्ठा, बसता, न्हिदतना सदांच हांव देवाक आर्गां दिता. आमी केन्ना कोत्ता ना न्ही, आमी टायर्ड जाले, कितें केलें, आयले, सोमतें न्हिदता न्ही. तशें आहा. त्याच प्रमाणे आमी कितें करूंक जाय, सदांच देवाचें उतर आमच्या जिवितान सदांच आमी कार्यान घालूंक जाय. देवाचें उतर जेजू आमच्या भितर सगळें जेजू आहा. जेजू जेन्ना आमी जेजूक आपणायता, सोमी धोनी मानता, म्हजो सरवंडार, म्हजो सोमी धोनी सगळें, तेन्ना आमच्या जिवितान सगळें जाता न्ही. Jesus Christ is my Lord God and Savior. When we walk through Him, everything is manifested in our life. Everything is given. Only we have to believe. If we don't believe, how many are we ready to believe? Praise God. Very few. Rest they don't believe it. I don't. Praise God. No, I'm just joking. Everybody believes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. See, when we believe and we say that we believe, we should put it into action. Every word, everything. God's words are live, active and sharper than any two-edged sword. जेन्ना आमी डॉक्टर आमकां रिपोर्ट दिता न्ही, त्याच टायमार आमी आर्गां दिवंक जाय जेजूक. तें उतर जावन आसा 1-2 तरेचे धाल कशी. आमी कितें करता, आतां हांवें म्हणल्यार सांगलां न्ही तुमकां, जे आमी सगल्यांक सांगत येता, जावं कोण आसा तांकां हें करता. केन्नाच मेन आमी देवाचें उतर शिकता. आनी इतले दीस तुमी 5-6-7 दीस जाले देवाचें उतर आयकोन की न्हय आयल्यान, आनी पयलीं सुद्दां सगळीं इतलीं आहात ताका देवाचें उतरूय खबर आसा. पूण तरी आसतना कितें जाता, आमी खूब पावटी म्हाका जालें, गेले पावटी म्हजी मामी हॉस्पिटलान आसली, सारकी सिरियस निमोनिया आनी कितें डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो. हांव हिंगासर येवंक आमचें हें करून आसलो, जाले 15-22 दीस. सो डॉक्टरान सांगलें ताका रिपोर्ट डायरेक्ट एडमीट कर, ताका ही बांबोले. सो आमी बांबोले येयली ताका, आनी सो शी वॉज कंप्लिटली बॅड, कांय ना, कंप्लिटली शी वॉज नॉट टॉकिंग, नॉट मुवींग, नथींग. And see how the Satan's, when the pressure puts on the thing in my thoughts,
no, she'll not get well, she's not healed, she's completely dead. There won't be any progress, and then nothing, she'll not walk, anything. And that thought came to me, and I was worried. But one side, I'm confessing the word of God. Thank you, Jesus, by your wounds and stripes, my mother is completely healed. Thank you, Jesus, as you said, my mother's completely said, you have taken everything. तुवें जेजू तुवें आमकां सांगलाय की तुवें जे 2000 वर्सां पयलीं सगळें जें कितें आहा तें तुजे कुडीर व्हेलाय तें हांव सोत मानता. And what thoughts are coming? All negative thoughts, all negative, strong. Still I'm confessing, it's very difficult, but you should take the help of the Holy Spirit. Keep on confessing and believing. And म्हाका येता न्ही कितलो सकाळी सांसान पासून, and she is in the hospital, I'm roaming this side, and even some people are also there, I'm sharing the word of God, but my concentration on what? All distraction, my mother. सगळे म्हजे आवयचेर आसले न्ही, सगळे आईचेर आसले, सगळे ती बरी जातली कितें आतां हांव शिकयता, बट माय मायंड इज somewhere else, not on the word of God. Then in the evening, after 2 days, next morning also, I said, no, I will not concentrate on what wrong thoughts are coming. Because Jesus said that everything on the cross, you know. So he said that I will never leave you nor forsake you, your whole family. And आमी जेन्ना आर्गां दिता तेन्ना जेजून सगळें केल्लें आहा न्ही, सगळें 2000 वर्सां कुडचा. आनी हांव विचार करता, हांव कित्याक खाला पडटा? हांव इतलीं वर्सां आतां देवाचें उतर आयकता, आय एम हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, आय नो द ट्रूथ, एंड वाय आय एम टेकिंग ऑल दीस थिंग्स? So I said, no, in the name of Jesus, I cancel all these thoughts. Go away. You have no right, no authority. Because God has given me the authority to speak to the mountain and believe what I confess, it has come to pass. Even though with my physical eyes, I see the symptoms. But spiritual eyes, I can see the healings already has been done. And it has come to pass in my life. So I only believed in that only. जेन्ना हांवें मानलें, जेजून आमी 2000 वर्सां पयलीं खुर्सार मरोन आमकां नवें जिवीत दिलां, म्हज्या आईक नवी कूड दिल्या, नवें जिवीत दिलां, सगळें दिलां, जाल्यार हांव हाचेर कित्याक हें कोत्ता? आनी विचार केलो, आनी पळय तो म्हाका सांगता, तूं ताचें सोत मान नाका, तुजी आई बरी जाली सोत मान. मागीर तें चेंज जावन हांवें उलयता रावलो, आनी दुसऱ्याय पासून हांव मागतालो. आय यूज्ड टू प्रे फॉर अदर पेशंट्स ऑल्सो इन द हॉस्पिटल, नॉट ओनली फॉर माय मदर. फर्स्ट आय यूज्ड टू प्रे फॉर ऑल द अदर्स, एंड देन फॉर माय मदर. My mother, in sense, everybody is included in that. So I used to pray, this thing, and I believed, and I kept on thanking God that she's completely healed, she's out of danger, she's opened her eyes, she's talking. And on the third day in the afternoon, when doctor came and doctor called out to my mother, she opened her eyes. Praise the Lord. That is the glory of God. Because why? I did not spoke any negative thoughts, negative words. It came, but I cancelled in the name of Jesus. हांवें ते सगळे पोतून रिजेक्ट केले. कित्याक हांवें म्हणलें, देवा जेजू, तुवें 2000 वर्सां पयलीं म्हज्या आमकां नवें जिवीत दिलाय, मरोन तुवें सगळें आमकां नवें जिवीत दिलाय, आनी सगळें तुवें आमच्या पातकां दुयेंसां पिडा जर तुवें जर खुर्सारे केलाय, जाल्यार हांव कित्याक तुजेर सोद मानूंक फाटीं सोदतां? कित्याक हांव फाटीं सोदतां? कित्याक म्हाका फाटीं हें जाता? सो तेन्ना हें केलें, हांवें म्हणलें, जेजू ना, तुवें केलाय पळय तें सोत, आनी त्याच सोत्या उद्देशी हांव चलतां, आनी तें सोत म्हज्या जिवितान हांव आपणायतां. आनी म्हजी आई सगळी बरी जाली म्हणून हांव सोत मानून तुज्याच उतरा उद्देशी चलतां. आनी तिसऱ्या दिसा खरेंच सारकें हें करून देवान आपली मोहिमा आनी ताच्या ताणें आपली मोहिमा दाखयली. आमी तशेंच सदांच करूंक जाय न्ही. आमी कितें करूंक जाय, कितल्योय तायण्यो येवं, कितल्योय जालें जाल्यार देवाचें उतर आमच्या जिवितांतसून सोडूंक उपकारना. वी शूड नेवर लीव. वी आर वॉट वी आर डुईंग, लिवींग इन होप? नो सिस्टर. सो आमी कितें करता? डावट, देवाच्या उतराचेर आमी दुबाव दवरता. सो आमकां जातलें ना जातलें. पूण जेन्ना तुमकां ताळणी येता, प्रॉब्लम्स येता, तेन्ना तुमकां तो तुमचे मदें जें हें आहा पळय, देंवचाराक नाका. द डेवल डजंट वॉन्ट यू टू बिलीव इन गॉड. He'll put all the negative thoughts, everything, like how he has put it me for the previous 2 days. Night and day, everything. I was not content. I could not even sleep for 2 days. 2 days, not sleep in a sense, I could not get. The moment I used to close my eyes, again I used to think of my mother. Then I kept on speaking in tongues. Tongues is also very important. Tongues. जिबेचे देणे वापरून सगळें करून मागीर सगळें आमचें देव कितें म्हणटा, देवाचें उतर कितें म्हणटा, तूं सोत मान आनी तुजो घराबो सगलो साल्वार जालो. सोत मानूंक जाय आमी. ओन्ली बिलीव, दॅट्स ऑल. अदरवायज वॉट वी डू?
ना. सगळे आमी देवाच्या उतराच्या आड वेता न्ही. केन्नाच आमी देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितान आपणायना. सदांच आमी फटाक जशें टायणे आयल्यो की पयले आमी व्हडलो बर्डन आमच्या संवसार, बीग माउंटन्स, बीग रॉक ऑन हायड, नो वी आर कॅरींग. वी नेवर थँक गॉड. दॅट इज वॉट. सो दॅट इज हाव वी आर हॅव टू बी. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. सो देवाच्या रोमन्स 10:8 आतां पळोवया आमी भावार्थ कसो येता पळय तो. हांवें सांगलां न्ही भावार्थ देवाचें उतर आयकोन आयकोन येता. तोच भावार्थ जेन्ना हांवें आयकलें हें उतर रोमन्स 10:8, हाव फेथ कम्स. फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय दी वर्ड ऑफ गॉड. ना सॉरी 10:17. 10:17 Romans 10:17 Romans. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. So that faith comes by hearing and hearing by the word of God. So हें उतर हांवें म्हज्या जिवितान आपणायलां सदांच. कित्याक हांवें जें हें पयलें उतर फेवरेट स्क्रिप्चर्स जेन्ना भावार्थ कसो येता, जेन्ना आमी जाणो जावंक जाय की भावार्थ जेन्ना आमी उलयता, भावार्थाचें उतरां आमी उलयता, उलयलींच म्हूण जायना, पूण ताचें नियाळ करून आमी ती आमच्या काळजांतल्यान आमी सत्यान उलोवंक जाय. आमी कितें करता, आमी म्हणटा ना म्हाका आहा रे फेथ भावार्थ आहा रे, हांव देवाच्या उताराचेर भावार्थ दवरता न्ही. मागीर कितें जाता, आतां सांगलां पळय तो हें, जेन्ना एनी वायट येता कितें येता तेन्ना कितें करता, सगळां पडटा न्ही, सारकें सगळां पडटा, वयर कोणूच येना. सो हाव फेथ कम्स. कित्याक आमी स्ट्रॉंग आमचो फेथ करूंक जाय न्हय. देवाच्या उतरां कितें सांगता, तूं भियोवपाची गरज ना, सगलें आहा तुका दिलेलें आहा. आमी फकत सोत मानूंक जाय देवाच्या उतराचेर. देवान दिलां न्ही आमकां, देवान सगलें दिलेलें आहा. आमी कांयच करूंक फावना. आमकां कितें आहा, आमचो जसो एक अकावंट आसता न्ही, देवान आपलें जे 2000 वर्सां पयलीं सगलें केलेलें आहा न्ही. सो आमी अकावंट बँकान वेता आनी मॅनेजराक सांगता पयशे दी रे ना न्ही. कितें करता, ताचे कडसून स्लीप घेता, चॅक घेता, सायन मारता आनी आमी आमचो अधिकार आहा तो घेता न्ही. त्याच परी देवान आमकांय अधिकार दिलेलो आहा न्ही. God has also given us the authority, no? Everything He has given us. He has already deposited everything in our account, right? Faith, grace, righteousness, everything, no? The whole package. आमी कित्याक सकयल पडटा, कित्याक देवाच्या उतराचेर आमी स्वत मानपा very agard, very difficult. It's very difficult for us to believe, no? Sometimes all problems, low, this thing, all, everything, difficulties, every word the same. So that is how, even I had personal problem, I had everything. But when the moment I accepted Jesus Christ as my Lord, God and Savior, and I only concentrated only on the word of God, everything left, everything absorbed. And my life was also so joyful. I'm so healthy. I'm 40 plus now, 45 plus. So anyone will say that I'm 40 plus? No. So why? Because of this, you should be very, so, and one more thing I want to tell you, not only the word of God will work in your life. आमच्या जिवितान कितें देवाचें उतरूच कार्य करचें ना. आमी स्वत मानलें आनी जालें म्हूण जायना. It is very important to forgive someone. Because I'll tell you the secret in my life. Because in my life, I had very bad relationship with my family, with my brothers and sisters. I used to fight before. I had so many things with them. We fought with each other. We gave bad words. We abused everyone. One after the sister-in-law also, all, everyone. And I came to this, I started following the word of God. And every time Holy Spirit is to convince me. And म्हाका सदांच पळयत वचपा सांगतालो. It is very difficult. The moment I used to see them, even recently, the moment I used to think that he has given me, he abused me, his wife has said bad things, all these thoughts used to come. And I never used to forgive. It is very difficult for me to forgive. I used to get angry, So the moment Holy Spirit, I took the help of the Holy Spirit and I forgive them. I give them forgiveness each and every. So I am म्हजे सगळे फॅमिलीक सगळ्यांक म्हाका कोणें दुखयल्लें जावं म्हज्या ऑफिसान जावं आनी खंय शेजाऱ्या हें करून जेन्ना हांवें सगळ्यांक बोगसवणें दिलें
फॉरगिवनेस जेन्ना दिलें पळय तेन्ना म्हज्या जिवितान सगळें हें कार्य म्हज्या जिवितान बरें जालें आनी म्हाका सगळें जें आसलें दुयेंसां ती सगळीं सोडून देवाच्या उतरान आनी देवाच्या पवित्र आत्म्यान म्हाका नितो करून म्हाका आयज हें बरी भलायकी बरी सावथ दिलेली आहा. आयज पासून म्हाका हांवें खंयच्या डॉक्टरा कडेन वचना. म्हाका आतां 7-8 वर्सां जालीं. कसलें टॅबलेट ना, कसलें डायबिटीज ना, कसलेंच कांयच हें ना. कित्याक देवाचें उतर द होली स्पिरीट, द पावर ऑफ द होली स्पिरीट, पावर ऑफ द होली स्पिरीट देवान दिला पळय तो आमी ताचे उद्देशी चलोवंक जाय. हांवें आतां कितलें ना 8 वर्सां जालीं. हांवें तर म्हज्या जिवितान इवन फॉर कोल्ड ऑल्सो हांव थंड जालें देखून हांव दोतोरा कडेन वचना. कितेंय जालें पोटान दुखता केन्ना कितें जाता हें जाता बट ना हांव सदांच आर्गां दीत रावता. आनी हांव सोत मानता 1 Peter 2:24 हांव सदांच तो स्क्रिप्चर. कित्याक फर्स्ट स्क्रिप्चर आमी जाणा आसले नको आसलो पयलो आमी जेन्ना ब्रदर जॉन्सनान आमकां ताचे डीप ट्रुथ्स सांगलें शिकयलें न्ही तेन्ना आमकां गमलें की तातूंत कितें उतरां प्रमाणे कितें आहा पळय तें सगळें आहा न्ही. उतरान कशी पेकोवणी आहा, कितें दिलेली आहा, सगळें कितें जाल्लें आहा, सगळें तें जेजून तें 2000 वर्सां पयलीं तातूंत सारकें स्क्रिप्चरान बरयल्लें आहा न्ही सगळें. तुवें सोत मान तुवें जेन्ना हांवें तेंच केलें न्ही. म्हाका जेन्ना हो स्क्रिप्चर्स अंडरस्टँड जालो 1 Peter 2:24 ब्रदर, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. जेन्ना हो स्क्रिप्चर्स म्हाका गमलो जेजून सगळें आपलें आमचे जे पातकां सगळीं सोयम आमचे पोन्ने सोयम जे पातकी सोयम ओल्ड सिन्स नेचर हॅज बीन नेल्ड ऑन द क्रॉस on his body 2000 years back, and he has given us, set us free from every, and we being to dead to sins आमी सगळीं आमचे सोयम जे पयलींचे सोयम वायट सोयम आसलें मेळे सोयम आमचे भितर कितें दुयेंस पिडाक वायट राग द्वेश सगळें ऑल एंगर फियर जेलसी हेट्रड तें आमी जेजून आमचे भितर काडून थिंगासो दवरलां. तरी आसतना आमी कितें करता पोन्ने जिवीत जियेता न्ही. कोण फुड्यान दिसलो जावं कोणाक भोगसुपाक व्हेरी डिफिकल्ट न्ही. कित्याक जेन्ना आमी आमचे भितर भोगसवणें ना वेन वी डोंट फॉरगिव समवन. फॉरगिवनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द मुमेंट यू फॉरगिव समवन एवरी पेन एवरी डिजीज एवरी सिकनेस द मुमेंट इट लिव्स because it is the spirit that is in us. Because I have seen this personal experience. Whenever we go to meet someone no, who's in the need of the word of God, or someone is sick, the moment first if you ask them, no, you have any anger, any hatred, any jealousy towards anyone? Yeah, though someone has hurt me. That moment, that thing you should always ask. You should realize that what we do, we never forgive someone. No, आमी दुसऱ्यांक भोगसवणें दिवपाक आगोट जाता आमकां न्ही. आनी मागीर त्याच भोगसवण्या उद्देशी जे दुयेंसां आसता पळय ते आमचो आत्मो आसता पळय तो आमकां मेवयता आनी तो एक सगलो ताका सगलो भितर उरलो की ना तो कावकान उरता न्ही. देवाचें उतर कितलें केलें जाल्यार कांय जायना. आमी कितलें करता आमी देवाचें उतर आयकोता सगल्यांक कितें म्हणटा सगल्यांक शिकयता न्ही. आमी शिकयता आनी आमी जर तशें करना भोगसवणें दिना जाल्यार आमच्या जिवितान कसलेंच कार्य जायना. इफ वी डोंट फॉरगिव एनी वन nothing will happen in our life. That is the main thing. I have seen this personal experience. With the moment I have forgive all my brothers, forgiven everything, all the sicknesses, everything, and the peace of joy of Christ, it has been, I have experienced personally. देवाची सगळी जी बरी भलायकी बरी सावत देवाचें सोयम जे म्हजे भितर आसलें पळय जेन्ना हांवें ताका भोगसवणें दिवन म्हजे सगळे फॅमिली तेन्ना म्हजे भितरलें सगळें जें वायट आसलें आनी म्हाका बरे भलायकीन आनी बरे सावधीन आयज पासून देवान भलायकी दिल्या. तशीच म्हज्या आईकूय तशीच दिली न्ही. जेन्ना हांवें सोत मानून हांवें म्हज्या तोंडार उतर उलयलें तेन्नाच तें देवाचें उतरान कार्य केलें न्ही. तेन्ना आपलें कार्य करून म्हज्या पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हजें जिवीत आईक नवें जिवीत मेवलें न्ही. ती सारकी खाटीर आसली हात नासली सगळें ताका भितर नाकांसान घालूंक जाय आसलें. 3rd 4th 4 दिसां भितर सगळें ताचें हें करून ती जेवपाक खावपाक लागली. कित्याक हांवें सोत मारलें फकत जेजूचें न्ही आनी जेजूक आर्गां दिलीं. आय ओन्ली केप्ट ऑन प्रेजिंग गॉड एंड थँकिंग गॉड that she's been already healed. 1 Peter 2:24 says, no, we don't have to, everything, the whole package has been given. Everything is in that only included when you believe and when you receive that. It is very difficult for us to believe that.
Even some people, they have, no, we know 1 Peter 2:24. And if you go and tell them, no, the moment you ask them, na, म्हणजे तोरी दुवेस वचोंक ना, कित्याक? They did not trust Jesus. They did not trust Jesus. They have not accepted the truth wholeheartedly. भितर आमच्या काळजान आसा न्ही, आमच्या काळ इज बरें soil न्ही, good soil. Heart is a good soil, no? When you sow the seed, it remains. If you keep on confessing and believing, and if you discontinue, no, tomorrow I'm already all right. I'm completely healed. So now I will not confess the word of God. After when any problem comes, sickness comes, then only I'll say, no, Jesus, goodbye. I'll see you later. This is what we do. Even that personal experience I had. We should never do that. Always. Even very important, you should teach your children also the word of God. You should play. But what we do when we go home, all those on our TV screen, this thing we see, all the worldly things, what is happening around. During COVID times, what fear we had, Even one person could not even stand 1 feet. So he used to keep so much of distance. And people have died because of the fear. All this thing they have given, because they did not know, no? The moment Brother Johnson has started the online preaching, even we had sometimes, even we was scared to go out of the house also. But no, after that, when we heard the preaching, I roamed all over. I did not bother about the COVID and anything. Even in my office, I'll tell you, even in my office, when everybody used to wear mask, sanitize their hands and all, and my boss always used to shout at me, Ramesh, why are you not sanitizing why you are not covering your face? I said, I have been already covered with the precious blood of Jesus. So why do I need all these things? I don't believe in this, because he has already done on that. So the moment I used to say that, everybody say, what you are talking? Yeah, that is the truth. It is written in the Bible, and I know the truth, because you all don't know the truth. No. So that's why, no. How can it be? It is written in the Word of God. So because I believe in Christ, what He has done. So it is not, how will this thing? Psalms 91, it says, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right side. It will never come and harm you. That is what, I always have that in my heart. Psalms 91. So you should always believe and read that scripture, Psalms 91. Whole scripture, because God has promised. He, under His shield, under His shadow, He has covered. You have seen how the hen, how she protects the small kid, this thing. With the moment the eagle is on top, or the crow, she never leaves, Same way God has protected us under His arms. Okay? Cow shield. So you should never doubt His words. Whatever it may be. God has told us, God has given us everything. Only we have to believe from our heart. Not that by your mind. Mind will tell you many things. That is the good soil, that is our heart. We sow the seed. That is the word of God. It should always remain. And confess with your mouth. Believe in your heart. If we don't believe and we don't confess, every time we have to keep on thanking God. Whatever situation it may be. I had so many issues in my life, but I never fall down. I kept on thanking God only. I thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This much. Once before, some 2 months back, in my office, I just left the job, I have joined this full-time ministry now. So 2 months back, in the office, I went to the toilet, and I hurt my knee so badly on the side of the edge of the toilet, and it hurt me so much. But what I did not even consider on that. I kept on thanking. Whatever I do, I keep on thanking God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This much only. I kept on thanking. I had that pain. I went from the toilet to the office inside, and from office, I went to my godown, some 1.5 kilometer away with the bike, and I kept on thinking. Whenever I'm traveling, I always use gift of tongues. I pray in tongues every now and then. Wherever I go, I walk or drive my bike, anyway. So the moment from the office, I went to the godown. That moment, I used to keep on thanking. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And even gift of tongues. The moment I reached the godown, my pain left. Why? Because I did not concentrate on that and did not give place in the thing on that. So what we do, we should always thank God. Not on this thing. The moment we get hurt or sick or anything, what we do? It's all that. For that person, we give chance, We should never do that.
It is my personal experience. So many, not only once, I fell so many times from the bike also, the old bike. I hurt my hand. But all gift of tongues, nothing. Only slight pain. After it got all right. कितें करपाचें आमी जेजूक फकत आर्गां दीत रावपाचें. कसलेंय सिट्युएशन आसूं. हांव फाटले फावटी हिंगा ऑफिसान आसलो न्ही 2 म्हयने पयले. तेन्ना ऑफिसान म्हजें एक दोपोर हांव टॉयलेटान गेल्लो थिंगासर म्हजें दोपोर आपडलें कोणच्या हाका सायडीच्या हाका. म्हाका इतली पेन आयली. पूण हांव कितें करता केन्ना आतां देखून आनी पयलें देखून हांव कीप ऑन थँकींग गॉड. थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस. येस्टरडे माय फिंगर गॉट दिसिंग ऑन दॅट वूड you were cutting, so it got turned. So I said, thank you, Jesus, thank you, Jesus. That moment only, there was no pain at all. First it pained, but the moment I said, thank you, Jesus, the pain left. That moment only, now no pain. Praise the Lord. Thank you, Jesus. That is how you should always confess with your mouth. What we do when we sickness or anything, pain, that devil, you should never allow that devil to touch you. Because our body is the body of Christ, no? God himself dwells inside of us. Then why are you confessing that word? God has given us the Spirit, no? His Spirit. So why don't you allow that Spirit? Why don't you confess your mouth and thank God? Always thank God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Keep on thanking God. Everything, the moment you confess that word, devil will never touch you. I challenge, because this is my personal experience. So many times I had that. Even I fall and all, wherever I go, sometimes my ankle twisted. So now nothing, I keep on thank you, Jesus. That's all. The work has been already done. Only we have to confess and believe. Because of that only, in my life, I don't have any problem. आता अजूनपासून केन्ना हांव देवाचेंच उतर, हांव फकत देवाचें उतर आनी हांव आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, थँक्यू जीजस इतलेंच करता. आनी कांय चड उलयना, इतलेंच. हाचे भितर इतली पावर ताचे भितर तुज्या तोंडान पळय, जिवीत मरण आमचे जिबेर आहा न्ही, तेंच आमी उतर उलयत कितलें आमच्या जिवितान कार्य जाता न्ही. कसलें बरें, आमी जर बरें उलयत बरें जाता न्ही. आमी जर वायट सांगत न्ही कोणाक वचून म्हजे भितर हें आहा, म्हजे भितर तें आहा, मागीर कितें जाता, वायट उतरां न्ही. आनी तुजी कूड आनी तुजो आत्मो तुजो पयलो मेन तुवें वीक कोत्ताय. वी आर विकनिंग द स्पिरीट. एम आय रायट सिस्टर? नो? When we give wrong words, we confess, it hurts, the spirit. So that's why whenever you are any situation, any condition, anything, keep on thanking God. First and foremost, keep on thanking God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Whenever you are walking there up and down, going anywhere, don't concentrate who's talking something or who's somewhere, what they are doing. Keep on thanking. That person automatically will change when you confess. This is my personal experience. In my office, I used to do the same thing. Before I was a Hitler in my office because I was the pet of my boss. Everything was given, everything, whole office I used to manage. And in a sense, all work, 23 years I have worked in this firm. So recently I left and he was also very sad, my boss. He did not allow me to leave the job. Till today, he has not signed my resignation letter. 2 days back, he had called me, Ramesh, can you come and meet me in the office? So after the retreat, I'll be going to meet him. So even after leaving the job also, he wants me back. So but now I'm in this ministry. I want to serve the Lord. So I will not join again. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So this is how the Word of God and it works in our life. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hebrews 11:1, brother, can you put Hebrews 11:1? So now henceforth, what are you going to do? Whenever any problem, anything, will you say, na maka dukta re ave or what will you say? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 1 Peter 2:20 says, no? By the wounds and stripes of Jesus, you are completely healed. You are not healed completely. Completely in a sense, the whole package. Whatever it may be, the devil might show you all the symptoms, everything. Even after that also, you have to believe because they are unseen. You have to not concentrate on the sin, but unseen. God's words are not the same. God is, anyone have seen Jesus? No. But still we believe His words. God is word, no? God is love. So we should walk with the love of the Jesus. If we do that, then only everything is manifested in our life. Otherwise, we are all completely down.
we will not succeed in our life. That is how before I was also same thing. I used to hate my colleagues, everyone. Whatever in the office, I used to say, nah, what I do, if my things are just shaken, I used to shout at them. I used to fight with them. Then they also used to, they used to fight with me. I used to fight because still after that also, after when I was in the Word of God also. But the moment I accepted wholeheartedly, I started forgiving, and I took the help of the Holy Spirit, and I said, Holy Spirit, no, I will listen to you. I will not harm someone. It is against the Word of God. So it is always. आमी कितें करूंक जाय, आमी जें कितें आसता जिवितान, आमी कोणाक दुसऱ्याक दुखयलो देखून जाल्यार आमी कितें करता, ताचे कडेन झगडोंक वता न्ही, आमी ताका पत्तो दिता. सगळें आमचेच फॅमिलीन, आमचे भाव, आमचो भयण, आमची भयण, आमची माय पाय, आमी सगल्यांक तें करता न्ही, कितें करता, आमकां आगोट जाता दिवपाक. पूण देवान आमकां शिकयलां न्ही, देवान आमकां मोग दिला न्ही. जेजू कित्याक मेलो आमचे पासून? वाय डीड क्रायस्ट डायड ऑन द क्रॉस? फॉर ईच अँड एवरी वन, because of sins, no? And he has forgiven us. His love, he has given his love. That same love we should share it in our family. Whatever it may be, you will have the problems in your house. It is not that every family is a good family. Every family is rooted in the Word of God. No, you should first, we should change. We should forgive them. And then we go ahead and see the love and see the unity in your family. God's love always works. Wherever we go, the love of God works in our life. If we don't love others, there is no Christ inside of us. We are always where? In our old life. So then that is how we will put our life down. So we should always forgive. So thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. फेथ भावार्थ कितें आहा? दिसना न्ही, भावार्थ दिसता आमकां, पूण एविडन्स ऑफ थिंग्स नॉट सीन. आतां कितें आहा पळय, आमकां दोतोर रिपोर्ट दिता, दोतोराचो रिपोर्ट कितें, ताचो रिपोर्ट सोत कहें सांगता न्ही. आनी देवाचें उतर कितें सांगता, जें दिसना ताचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय. दॅट इज फेथ. भावार्थ अनसीन न्ही, आमकां दिसना, आमकां दिसता देवाचें उतर देव दिसता ना न्ही, देवाचें स्वत मानता न्ही, तेंच हिलींग आमचे भितर आसता न्ही, आमकां मेवता. नाजाल्यार आमी कितें करता, करून जशें हांवें सांगलां तशें सेम न्ही, ताचेर ना, पूण फकत कीप ऑन थँक्यू. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. भावार्था उद्देश आमी भावार्थ म्हणटा न्ही, आमकां सद्दां भावार्थ आसा करता. भावार्थ कसो आहा? भावार्थ असो कितें करता? फिडल. What happened? Sleeping? No. Praise God. Thank you, Jesus. Boring? No. Praise God. Thank you, Jesus. So भावार्थ म्हणजे देवाच्या उतरान आमी चलता. जे दिसना पळय ताचेर आमी स्वत मानता. आतां आमकां पेकोवणी आहा न्ही, आतां कसलें दुयेंसाचें दिलेलें आहा. सो आमी कितें करूंक जाय? देवाचें उतर म्हणटा भावार्था उद्देश चल. दिसना न्ही आमकां कसलें. पेकोवणी आमच्या भितर आहा, पूण दिसता ना न्ही. जेन्ना आमी स्वत मानून आमच्या तोंडान सावन आमी उलयता, तेन्नाच आमची पेकोवणी मेवता न्ही. आमी उतर उलोवंक जाय, देवाक आयकूंक जाय न्ही. आमी मागणें कशें करता, देवा म्हाका पेकय, देवा म्हाका हें दी, देवा म्हाका तें दी. देवान आमकां दिलेलें आहा, फकत आमकां स्वत मानून घेवंक जाय. आमी स्वत मानपाक आगोट. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. वी डोंट बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड. नो, it's very difficult. If someone tells any stories of this world, at once we believe, no? So and so happens. Someone is sitting behind, no? That person is come, a new person. So you saw, no? That is the action, no? त्याच भाशेन आमी कितें आसता जें दिसना ताचेर आमी स्वत मानूंक जाय. आतां म्हणलें न्ही, ती भयण पळोवंक लागली फाटल्यान कोण तरी आयला सगळें. त्याच भाशेन देवाचें उतर दिसना, देवाचें उतर आमी आयकता न्ही, ताचेर आमी स्वत मानूंक जाय न्ही. स्वत मानून तें तशेंच कार्य करून आमच्या जिवितान आमी चलोवंक जाय. नाजाल्यार आमच्या जिवितान आमी सदांच सकल. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें बरयल्लें आहा न्ही, आमचें दिसना, एविडन्स ऑफ थिंग्स नॉट सीन. जी आमची पेकोवणी दिसता ना न्ही, आमी आमच्या भितर आहा पेकोवणी, पूण आमी कितें करता? स्वत मानून आमी पेकोवणी आमच्या भितरसान आमी घेवंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता? आमी सदांच तशेंच उरतले. म्हाका डायबिटीज आसा, म्हाका आनी प्रेशर आसा, म्हाका आनी कितें आसा, हें आसा तें आसा, तशें उरता. ह्याचेर उतराचेर आमी बाय फेथ चलोवंक जाय न्ही. फेथाचेर ना जाल्यार आमचे भितर जर भावार्थ ना जाल्यार सारकें आमी एक
टायर पंचर जाल्ले भशेन न्ही, कितली गाडी टायर हे घाले जाल्यार चलता ना न्ही. जेन्ना तो आमचो फेथ सारको स्ट्रॉंग आसता तेन्ना आमची गाडी सारकी चलता न्ही. एक जर टायर जर आमचे 2 गाडी आसा, समजा 2 व्हिलर आसता, 4 व्हिलर आसता, एक टायर जर मातसो पंचर जालो जाल्यार गाडी उरली थिंगा न्ही, टू कोन्न एके सायडीन. सो वी वरी खंय वेदर इट वील वर्क ओ नो, वेदर इट वील वर्क ओ नो. सो तो हें करता आमी न्हू, देवाचें उतर चलतलें. जेन्ना म्हजी आई सीक आसली तेन्ना हांवें दुबाव मातसो म्हाका आयलो 1 दीस 2 दीस न्ही. पूण हांव कितें केलें, हांवें सगळें उलयत रावलो देवाचें उतर. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon my mommy, and God Himself has anointed her and filled her with His love and set her completely free. This only 1 or 2 scriptures, and believe in that. And when you are confessing the word, confessing that scripture, any scripture you know which is in your life, consider only on that and to take it as your personal scripture. Personal. सगळें आमी तोच करूंक जाय. जेन्ना फर्स्ट हांवें म्हजें जेन्ना म्हाका प्रोब्स 18:21 जे म्हाका सजमूण मेवली, आय अंडरस्टूड दॅट प्रोब्स 18:21 लायफ एंड डेथ इज इन दी पावर ऑफ द टंग. तेन्ना हांवें म्हज्या हितून सावन म्हज्या मनाची नवसणी केली आनी हांवें विचार करूंक लागलो, हांव कसलीं उतरां उलयतां देवाच्या आड ओ देवाच्या उतरां प्रमाणे. I was only thinking this thing, whether I'm talking the word of God, the lining with the word of God, or the word which is against the word of God. सो मागीर म्हाका जाणवाय जाली आनी जाणवाय जावन मागीर हांवें म्हजी उतरां चेंज केली. आनी मागीर सदांच उतरां जेन्ना चेंज करता पळय तेन्ना ऑटोमॅटिकली जें कितें आमी उलयता तें आमच्या जिवितांत कार्य करता. केन्नाच आमकां देवान आमकां फाटीं काडूंक ना, जावं देव आमकां केन्नाच सोडिना, सदांकाल आमचे बराबर आसा न्ही. सो आमी देवाचें उतर सदांच तशेंच आमच्या भावार्था उद्देश चलोवंक जाय. भावार्थूच आमचे भितर आसूंक जाय. कित्याक भावार्थ ना जाल्यार देवाचें उतर ना जाल्यार आमी कांय करूं शकना न्ही. तशेंच हांवें म्हजें सगळें हें केलें, म्हज्या जिवितानूय तेंच जाल्लेलें न्ही. हांवूय सारको तुटोन पडलोलो जावं आईच्या टायमार भियेल्लो. पूण मातशें 1-2 दीस फावटी येता तुका. आनी इवन तुवें जेन्ना दोतोराचो रिपोर्ट जाता त्या टायमार तुवें मातसो तुका भिरांत येता. पूण त्याच खिणाक तुवें आर्गां दिवंक जाय. यू हॅव टू प्रेज एंड थँक जिजस, लॉर्ड जिजस, थँक यू जिजस, थँक यू जिजस, थँक यू जिजस. म्हजी हीच उतरां आसता, हांव तुका सदांच सांगता आनी आतांय सांगता. हांव म्हजें कसलेंच उतर ना, हांव केन्नाय चलता वयताना हांव मनानसून दिता काळजानसून हांव म्हणीत आसता कितें हें जालें थँक यू जिजस, थँक यू जिजस, थँक यू जिजस. तें कितलें आमचें कितें आहा तें आंच बोडवे आमचें देव उतर आयकता आनी आंच बोडवे वचोन आपलें सगळें कार्य करता न्ही. सो आमी फकत देवाक आर्गां दिवंक जाय. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, वाखांडी तुका जेजू. आमकां चड व्हडलें हें करपाचें ना आनी देवाचें उतर आमी कितें आहा पळय तें कानान घालून आयकोंक जाय. तेन्नाच भावार्थ येता न्ही. तसो भावार्थ जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकोन भावार्थ येता पळय तेंच परी. नाजाल्यार कितें जाता, आमकां संवसाराचो हें जाता, जावं आमी भिरांत येता, भिरांतीन आमी चलता. सगळें भिरांती उद्देश जे येता न्ही. जेन्ना दोतोर आमकां रिपोर्ट दिता तेन्ना आमी कितें करता, we are walking through faith or by fear. First thing is fear that grips our mind and whole body, and it darkens our spiritual mind, body also. सगळें जें आमचें आत्मीक हें आहा तें सगळें कावकान आनी काव करून आमच्या मनान कितें घालता, भिरांत घालता. आनी ते भिरांती उद्देश आमी चलत आसता. आमी नको आमी कितें करता पळय तें आमी चलता, पूण भावार्थान चलना, अनभावार्थान चलता. म्हाका हें सांगलां तें सांगलां. देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी करना न्ही कार्य. देवाच्या उतरांत कितें म्हणटा आमी सदांच देवाक आर्गां दित रावंक जाय तसल्या सिट्युएशनान. सगलीं कितें करता आमी खूब फावटी केन्ना खूब फावटी सगल्याच्या जिवितांत जाता ना न्ही. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर जाणाय तेन्ना आमी देवाचें उतर हें उलोवंक जाय. नाजाल्यार कांय जायना न्ही. सगल्याच्या जिवितांत सगळें तेंच घडटा. कितें पत्तें उलटें पत्तें सिकनस येता, सगळें तायणी जाता आनी आमी आनीक मोडोन पडटा आनी मागीर आमी सगळें थींच आसता. फुडें सरोंकूच पावना न्ही. आमी फुडें सरता मागीर आमच्या जिवितांत कांयच जायना न्ही. कितें कसलें खी वस्तू कसलें तुका कितें ऑफिसान तुजें कसलें कांय करून वी शूड ब्लेस दीस पर्सन बाय फेथ. आमी भावार्था उद्देशी की हें म्हजें समज तूं आमी केन्नाय वेता न्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं कसलें गव्हर्मेंट जॉबाक, गव्हर्मेंट तुमचें कितें कसलें काम आसता. सो यू आर गोईंग विथ द एप्लिकेशन ऑर एनीथींग लेटर्स एंड ऑल नो. डू वी ब्लेस दॅट पर्सन बाय फेथ? वी से थँक यू जीसस, I'm going to this person, he's been anointed, he's blessed, and whatever my work is already been done. So I believe and I receive. Thank you, Jesus. Are these our words? No. What we say? हांव थिंगा वेता, हो मनीस 2 दीस वचोन आयलो,
पूण आयज गेल्यार म्हाका दिसना आयजूय कोचचो ना. सो दॅट थिंग वॉट इज इट नेगेटीव इट डजंट गेट युअर वर्क इज नॉट बीन डन नो. So we should always be positive. We should go align with the word of God. Believe that He's already been done. Next moment your work is done. Many things we share, many our sisters and everyone share their testimonies, no? How their documents got passed. With the moment they confess the word of God, they bless that person. Everything through the word of God, not with our own will. आमचे उद्देश आमकां कांय करूंक जायना. आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार घेवन आमी त्या मनशाक आमी ताका आशिर्वादीत करूंक जाय, ताचे पासून मागणें करूंक जाय की हो मागलेलो मनीस हो देवान ताका मागला, ताचो पवित्र आत्मा जो म्हजे भितर आसा तसो ताचे भितर आसा. त्याच पवित्र आत्म्या उद्देशी तो सगळीं जें कितें कामां आहा तो आमकां करून ताणें सगळें केलेलें आहा. कसलेंच आमकां आडखळी हाडना, कसलेंच आमकां कांय जायना. आर्गां तुका जेजू म्हजें काम तुवें केलें म्हूण तुका हांव दिनवासता वाखाणटा. ह्योच आमच्या वाखाणी जावंक जाय. सिंपल, very simple, not big this thing. Sometimes it's very difficult. When I was in the word of God, I used to pray everything and I used to get more confused and my prayers were not answered. All my works is to get this thing in the office also, official works also. When I used to go to the court and any cases on all government this thing and all collector's office to sign the documents and all. I had negative thoughts. No, he will not do. What work will do? Yesterday I went again. He'll tell the same thing. When I changed my thinking, जेन्ना हांवें म्हज्या मनाची नवसणी करून हांवें म्हजी उतरां बदललीं तेन्नाचें कार्य हांव वेतालो आनी थिंगासर तें कार्य म्हजें गेलो की ना सगळीं सायन जावन रेडी जावन सगळीं थ्रू द वर्ड ऑफ देवाच्या आशिर्वादान सगळें थिंगासर डॉक्युमेंट मेळतालें म्हाका. पयलें कितें करतालो रॉंग थिंकिंगान वेतालो, हें जातलें ना अशें सांगलां पळय तें ताचे भाशेन आमी ताचे उद्देशी आमी चलोवंक जाय विथ फेथ. भावार्थान सांगलां न्ही एविडन्स ऑफ थिंग्स नॉट सीन. आमकां दिसना ताचेर न्ही तें कार्य तो कितें तो मनीस आपलें सायन करता न्ही. सो आमी स्वत मानून वचोंक जाय थिंगासर, स्वत मानूंक जाय की तें जें कितें हांवें डॉक्युमेंट दिलां ती म्हजी डॉक्युमेंट सायन जावन सगळें पास जावन म्हज्या हातीन पडली. आमी कितें करता दुबाव दवरता न्ही. वी आर डावटींग वेदर इट वील वर्क ऑर नो. इट इज रॉंग बिकॉज यू शूड ओनली ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, बिलीव एंड गो. थँक गॉड दॅट इज ऑलरेडी बीन डन. आमी कितें करता जातलें ताचेरूच थिंगाच उत्ता तें मिशीन चालू करता न्ही तें आमचें कटर ट्रक मागीर बऱ्या वखदान जाता न्ही डर करून तें उत्तर. प्रेज द लॉर्ड. तोहें करूं नाका कित्याक त्याच फुडें खिड्यान मारलें न्ही की सगळें आपलें कार्य सगळें जिवितांत सगळें बरें जाता. नाजाल्यार कितें जाता ट्र जातलें ना मागीर एक टायम येता तें ट्र करून चालू जाता. ना आमी स्वत मानूंक जाय, स्थिर रावंक जाय. वी शूड बी ओनली कॉन्सन्ट्रेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. जावपाचें हें करपाचें कांय ना, देवान सगळें केलेलें आहा. फकत आमी स्वत मानूंक जाय विथ फेथ. भावार्थान आमी स्वत मानीत आमचें कार्य कितें आहा न्ही खंय कोणूय कितें आसो आमकां दिसना तो आतां खंय आसो. आतां समज आमची कोण मनशां आनी तो कितें गेले फावटी एक फावट म्हाका केलें कोणी ब्रदरीन फोन केलो आनी सांगलें ब्रदर अशें आहा कितें करूं हें करून. हांवें म्हणलें तूं स्वत मान. तो म्हणलें थी आहा. तूं म्हणलें म्हणलें लूक 4:18 and 19 द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन माय हजबंड गॉड हिमसेल्फ एनॉयटेड हे एंड ही हॅज बीन सेट कंप्लिटली फ्री. आनी ताका सगळें सांगलें ताका हें करून. आनी म्हाका म्हणलें 4 दिसांनी होच होमवर्क कर म्हणलें आनी स्वत मान बिलीव म्हणलें की जेजू क्रिस्तान 2000 वर्सां पयलीं कितें. फर्स्ट आय टोल्ड एवरीथींग, explain it to her why Jesus died, everything he has done and everything, and it has given to us all this everything. And this she understood. Before she used to do God heal my husband, God heal my husband, that prayer she used to do. The moment she came to know the truth, she changed her thinking. She changed the thinking, and within 8 days her husband got healed. Abroad, he was abroad, so he had some sickness. So within 8 days, imagine, same thing, the same word which God has given, it works in each and every one of our life. So we should never doubt. We keep on confessing. It will take some time. It will not come to manifest now only. एका सेकंडान आमी मागणें केलें हें करून ना. आमचो भावार्थ कितलो आहा पळय त्या भावार्था उद्देशी ते आमचे जिवीत देवाचे उतर कार्य करता. नाजाल्यार आमी दुबाव दवरलो कितें करता तें थिंग आमकां पे कोणी मेळना तें जायना. दुबावान आमी सगळे सकयल पडटा. सो ताका देखून कितें करूंक जाय आमी स्वत भावार्था उद्देशी आमी मानून आमी स्वत मानूंक जाय की आमच्या जिवितांत जें कितें आमी उलयलां तें सगळें कार्य जालें म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरीट.
सो म्हजी टेस्टिमनी हांव सांगूं येतालो न्ही, सो दीस सांगली सॉरी. सो मागीर कितें जालें, सगलें हांवें देवाचें उतर आयकलें आनी म्हजे हाका वायफ मिसिसीकूय हांव प्रेशर कोत्तालो कितें हें करपाचें तें करपाचें, आनी सगलें जालें. केरला गेले आमी, चेंज जाले आनी मागीर आमी आयले. आमच्या घरान मागीर ऑब्जेक्शन न्ही की तुमी हें कोत्तात. केरला गेलो हो आनी केरला वचोन आरे कितें खंयचो दुसरोच जावन आयलो. आतां घरान तो ते हाका तो ते नाल्लाच्या बोण्याक पुजयना आनी खंयचें कितें कोन्ना, हें कोन्ना तें कोन्ना. गे म्हजी आई आतां पोत्तून स्टार्ट कितें सगलें स्टार्ट. अरे बाबा आतां कोत्तलोय कितें, व्हडलो टेंशन आयलो न्हू. आतां हांव केरला वचून आयलो न्हू. आय वेंट टू केरला एंड आय चेंज माय सेल्फ न्हू. सो आय केम एंड आय नेवर नाव आय give up all those blind gods, whatever we used to. I never used to do. I stopped obeying this thing. I worshipping, putting powder, the red powder, whatever, everything, agarbattis. I stopped. She came and my mother got up in the morning and looking at this thing. These fellows to get early in the morning, you have bath and go in go sit there and गांठ वाजोवन थिंगा टका टका टिंड करपी मनीस केरलासून येवन आतां आयज सकाळीं आयला उठोंक ना आनी न्हिदला काय खंय हो उठ्ठा तोंड धुलें आनी च्या पिवन बसला थिंगा. आतां म्हणटा कितें आतां येतलो मागीर येतलो, आतां येतलो मागीर येतलो. हो भायर पावोना हांव खंय पोत्तून आयलें आनी पळयता जाल्यार हांव च्या पिवंक बसला. हें रे थिंगा सर हें कोन्नाय. हांवें म्हणलें कितें करूं ना तें हें कोन्नाय, तें पुजा कर मरे. कसली पुजा? हांवें म्हणलें आतां कसली पुजा. हांवें म्हणलें थिंगासून सोडून आयलां आनी आतां म्हणलें पोत्तून कित्याक करूंक म्हणलें हें करून. देवान म्हाका कितें दिलां म्हाका पयलीं समज नासली. आतां म्हाका सगळें कितें सुजमोणी येवन आनी देवाचें उतर सजमलो न्ही. स्वत कितें आनी कितें फोट पळय ती आनी खंयचो देव बरो आनी खंयचो जिवो देव पळयतो. हांवें इतलीं वर्सां म्हणलें हेका कांय करून म्हणलें म्हज्या जिवितान कांयच जावंक ना. सारकें न्ही. इतलें पुजलें ताका कितें आनी कितें दिलें आनी कितें वतलें कितें पयशे फार गेले. खूब पयशे वेस्ट केले हांवें म्हज्या जिवितान खूब पयशे. हांव खंय वेतालो म्हणजे सर्टन प्लेसीस आमचे प्लेसी आहा न्ही थिंगा वेतालो. थिंगा होमकोणा आनी कितें ताका 2000, ह्या भट्टाक 2000, ताका कोणाक 2000, ताका कितलें. पूण शेवट म्हज्या जिवितान कांयच जावंक ना. म्हजें आल्सरूय बरो जावंक ना, म्हजें दुयेंसूय बरें जावंक ना. वयल्यान आनीक पाड म्हजें जिवीत. घरा येता आनी आनीक झगड्यो घरान सगल्यो भावाच्यो झगड्यो आमच्यो झगड्यो. पोत्तून हांव पिवपाक थिंगासर हांव म्हणटा आतां बरें जालें चेंज करूं. जेन्ना केरला गेलो थिंगासर म्हाका बरेंपण मेवलें आनी बरें दिसलें. आनी हिंगा म्हणलें हें कंप्लिटली डिफरंट आनी हांव कोत्तालो संवसारीक जिविताचें तें कितलें डिफरंट आनी हें कितलें डिफरंट तें म्हाका सोद गमलें. आनी म्हणलें आतां हांव हाचेरूच स्थिर रावतलो. म्हाका कितेंय जावं. म्हज्या घरान म्हाका खूब हेंच्यांनी स्टार्ट केलें न्ही. हांव वगे रावलो. बायल म्हणूंक लागली तूं आतां कांय उलयपाची गरज ना, तूं खंय येलाय, तूं आतां नवो मनीस जावन आयलाय. सो म्हाका सांगता तूं नवो मनीस. हांव म्हणलें नवो मनीस बरें. हांव म्हणलें आतां तेवशिल्यान ती टेव कोत्ता. म्हजो हिंगासो शिस्ता भितर आतां वचो नाका. कितें कोत्तलो बायल सांगता वगे राव आनी ते गिफ्ट ऑफ टंग यूज करीत आहा. हांव भायर वचोना तो तें पळयत वचम्या उलो वता आनी हांव म्हाका तो दुसरो म्हजे भितर आहा मेवत मो दॅट स्पिरीट इज ट्रायंग टू गो एनकरेजिंग मी गो एंड फायट विथ युअर मदर शी गो एंड फायट विथ युअर एंड माय वायफ इज सेइंग यूजिंग गिफ्ट ऑफ टंग्स एंड शी इज सेइंग नो सिट हियर हैव दिस टी एंड आय एम टेलिंग टी एंड आफ्टर सम टायम आई गॉट कोल्ड. I went to work and after that there is no problem. आतां सदांच हांव सोमी जेजू सोमी दोनी म्हजो म्हणून हांवें सदां मानलेलो आहा. प्रेज गॉड. हांवें बॅप्टिजम घेवंक ना पूण आय हॅव बॅप्टायज इन द वर्ड विथ द होली स्पिरीट. सो दॅट इज माय गॉड, लॉर्ड गॉड एंड सेवियर. ताका लागून जिवितान हांवें सगळें कोण कितें आसता हांव सदां सांगता तूं क्रिस्तांव रे, क्रिस्तांव, आर यू अ क्रिश्चियन? येस, आय एम बॅप्टायज विथ द होली स्पिरीट. I have not taken the baptism, but I know the word of God, the truth. It is not that only you have to sing. So many people, when I go to counseling them, to preach the word of God, or go to visit the sick, थिंगासो ताका केन्ना मेवंक वेता तेन्ना विचारता तूं क्रिस्तांव की काय? तूं हिंदू? बरो आहाय मरे तूं आमकां इतलें सांगता. आमचे कडेन आमी जाणा रे सगलें. आय नो वी आर क्रिश्चियन, वी नो एवरीथींग. वी गॉट द बायबल ऑन आवर ऑल्टर, एवरीथींग. वी नो द ट्रूथ. What is the truth? When you explain it to them, no, then only they come to know. मागीर तांकां सजमवता कितें जेजू क्रिस्तान कितें केलां. ते सांगता ना आहा रे ओलो टिचर आहा म्हजी बायबल आहा आमचे कडेन. This thing Bible is, no, we know this is a holy Bible, no, this is a holy Bible. They keep on saying, but the truth
Zero. I'm not condemning, but they know. No, it is not their mistake, because the truth is not been taught like that. No. Now we know, no, our Brother Johnson, our Sister Jocelyn, everyone preaches us over here. Deep truths, deep revelations, everything deep, deep, deep. The sweetness of that, the thing, how the sugar cane is being squeezed, no? You all have seen? The sugar cane also the words, the word by word, each and every, from one word. I have been to so many places, I have visited so many places before, but the preaching completely, JCILM preaching and our preaching is completely different from other preaching. So praise the Lord. Thank you, Jesus. It is, we should always thank our Almighty God for bringing Brother Johnson in our life. The way he preaches, the way the truth has been revealed to us, it's amazing, amazing, amazing. No, in other world also, whole world, they are preaching. They are preaching the word of God. But the truth, the deep revelations and the deep truths is being preached through the team of JCILMs. It is very important, very good preachings. So that is how I also touch. So people are also very difficult. Some people, they say, Brother Johnson, they don't want this thing. Only what the priest, others are preaching. They only follow because they don't know the truth. And when they come to know the truth, then they accept, they come and they hear the word of God. So many people, because of the wrong preaching, wrong teaching, some people, they give wrong counseling also. God has become a curse for us on the cross, you know. So I remember one other thing, my neighbor, still some 20 years back, he has met one a preacher, I don't know from where, from Bombay or somewhere. And he has given him some wrong information, wrong preaching. He said that that boy used to get all negative thoughts in a sense. म्हणजे अहे की तांचे कितें पुर्वजांनी आज तांच्या पयलींच्या कोणी कितें केलेलें, सो ताका ते कावळे दिसतात, कोण मेलेले मनीस दिसतात, all dead bodies and all dead souls, this thing. I don't know what sorts of this thing, because I have never experienced this in my life. सो ताका कोणें सांगलें की तुमच्या घरान कसले तरी कस आहा, फाटल्यान तुमचो कोण दुस्मान आहा, ताणें तुमकां फाटल्यान कितें तरी केलां. सो तें चलता आमच्या हातून. सो ताका तें दिलां आतां स्ट्रॉंग होल्ड. अजून पासून इवन आय ट्राय टू एक्सप्लेन हिम द वर्ड ऑफ गॉड, ताका शिकवण दिली देवाच्या उतराची, but he is still that stronghold is in his no. Last time he came from London and he's telling me no, that he has told me, no, it has come to pass now. आता सोद जाता तें दिसता तें आपणाक हें करून कोण तो कोत्ता हें कोत्ता. Still 24 years that back, what he had told, he had made that stronghold and he has kept it and meditating on that only. So that is how he's learning. In a sense, ताच्या जिवितान कितें आहा, सदांच तो सीक आसता जावं कितें big burden, tensionan. So when you know the truth, you should always hear the word of God, and truth has set us free. See how preaching, whenever, even now also, whenever you go out, it's see. So you know the truth, you all go out, reach out to all those people. Before we never knew anything, no? Now we know the truth, the word of God, how it works in our life. So same way, whenever you all go out, preach. Go and be a blessing to the others also, so that people have been touched and they have been saved. Because we go to so many people and we also give them the preaching. The moment they accept, so some days back, one person I went to meet, so and he was he has a knee pain for some 7 or 8 years. So I told you, no, unforgiveness is this thing in our life. It's very difficult. His brother or sister-in-law had said something and he had that hatred towards him so bad. And even that pain, his knee pain was swollen for 2 or 3 years. So I went and I explained it to him, why Jesus died, how Jesus had done everything for us, whatever. सगळें ताका शिकयलें. आनी तेन्ना ताका सांगलें, तुका कोणाचेर कितें हें बा? वय म्हणूं लागलें, आपले भाव म्हणूं लागलो, तो भितर रावता सायडीक. नेक्स्ट डोर इज स्टेईंग. ही इज व्हेरी डिफिकल्ट. ताका आपणाक म्हणून लागलो बोगसूंक जायना. तेणें म्हणूं लागलो, आपणाक कितें वायट केलां. सो वायट केलां म्हणूं लागलो, आपल्या जिवितान इतलें वायट जालां आनी ताका आपणाक दुखयलां. तें भितर म्हजे भितर तो जेन्ना भायर सरता पळय, ताका हांव ताका कस हो कोत्ता, ताका केन्ना देव वता कोत्ता, आतां ताका देव हें कर म्हणून, नाश कर म्हणून, खंय हांवें जाता. सो कितलो पळय हाव हेट्रेड वी हॅव टुवर्ड्स अदर्स. दॅट डिसींग, नो, अनफॉरगिवनेस जेन्ना आमच्या भितर आसता, तें कितें जाता, आमचो आत्मो, वी आर
आमच्या आत्म्याक आमी पाड कोत्ता न्ही. वी हॅव दिस थिंग. आमचो आत्मो मागीर बरो जायना न्ही भितर, कित्याक आमचे भितरूच जेन्ना आमचे कुडीन आमची कूड सगळी आमी वायट पातकाच्या भितर जियेता. ताचे भितर आनी कितें 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 ताका सांगलें हांवें, तूं म्हणलें ताका एक आतां आमकां जेजून म्हटलें बोगसवणें दिलां न्ही, आमकां सगळें आमचें केलेलें आहा जेजून 2000 वर्सां पयलीं. सो तूं एक काम कर म्हणलें, आतां न्ही थोडे दीस म्हणलें, एक ताका म्हणलें एक 10 दीस म्हणलें ताका माफ कर. आनी तूं म्हणलें हें देवाचें उतरूच कन्फेस कर. ताका तो वायट बूक दिलो आमचो हें करून, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, आनी सगळें म्हूण म्हणलें ताका हें करून तो वाच म्हणलें, एकूच हें प्रेयर. आनी 8 दिसांनी म्हणलें म्हाका फोन कर. हांवें फोन दिलो ताका बोगशी म्हणलें, हां तुका कोणूय आसो, जेजू तुका हांव मनशा एका जेजू तुज्या नांवान ह्या मनशाक बक्षिता, हें कितें म्हाका वायट केलां तें तुवें म्हटलें म्हजें जशें तुवें म्हाका बक्षिलां त्याच भाशेन म्हणलें हांव ह्या भावाक म्हज्या बक्षितां, ताचे बद्दल म्हाज्या काळजान कांयच ना. आय फॉरगिव दीस पर्सन इन युअर नेम एंड एज यू हॅव फॉरगिवन मी आय फॉरगिव दीस सेम पर्सन. थँक्यू जीजस. आनी ताका म्हणलें, आनी तेणें म्हणलें मानून घेतलें आनी तो बूक वायट दिलो. विदीन 8 days his leg was swollen, it got healed and he started walking. He was walking with the walking stick. So within 8 days he got healed. Why? Because he have forgiven his brothers. So that is very important. Forgiveness in our life is very important. If we don't forgive, then it will not work. So I request each and everyone, whoever, if you have anything, newcomers, oldcomers, we have that. Don't realize anything. Only concentrate on the word of God. देवाचें उतर कितें सांगता ताचेरूच आमी चलपाचें. आमकां दुसऱ्याचें हें ना. जेजून आमकां सगळें शिकयलां न्ही. जेजून आमकां दाखयलां कशें चलपाचें, कितें करपाचें, बोगसवणें कितें, आमचे भावार्थ कसो घेवन आमी भावार्था उद्देशी चलपाक जाय तें आमी चलोंक जाय न्ही. आमी जर भावार्था उद्देशी चलो ना जाल्यार आमकां सगळें आमी सदांच सकल आनी ते आमचे दुसऱ्या बद्दल वायट एंगर, जेलसी, हेट्रेड हें जें आहा पळय तो आत्मे एकदम डेंजर. जेन्ना ते आमकां काबीज कोत्तात, आमकां सगळें आमची होल बॉडी दे कॅप्टिवेट, इट ब्लायंड्स आवर स्पिरिच्युअल मायंड, स्पिरिच्युअल थिंकींग, स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स. आमकां ब्लेसिंग मेळना न्ही आमच्या जिवितान, कावोक आनी कावोकूच ऑल डार्कनस डार्कनस डार्कनस. आनी मागीर आमी तेन्ना पडटा, मागीर आमकां दुयेंसां चडटात, डायबिटीज जाता, मागीर कितें आल्सर, स्पॉन्डलायटीस, सगळें हें मेन आमकां देवाच्या उतरा उद्देशी दुसऱ्यांक बोगसवणें दिवपाक. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस. Ephesians 2:8 brother. Through grace we are saved. Okay. आमी कशें करता भावार्था उद्देशी आमकां सोडोवन मेळटा न्हू. फॉर ग्रेस यू आर सेव्ड थ्रू फेथ एंड दॅट नॉट ऑफ युअर सेल्फ, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड. प्रेज गॉड. हां, देव आमकां कितें कितें शिकयता न्ही. गॉड हॅज गिवन अस एवरी टूल्स, एवरीथींग नो. वॉट ग्रेट दिस थिंग्स नो. वॉट रेवलेशन्स, एवरीथींग इफ वी लर्न, it has been completely, our life is so happy, so joyful, peacefully. कित्याक आमकां पळय आतां हिंगासर म्हणलां ग्रेस आमकां ग्रेस गरजेचो न्ही. ग्रेस देवाचें ग्रेस इज कॉन्करींग कितें कुरपेन आमकां देवाची कुरपा चड गरजेची न्ही. आमकां कुरपा देवान कुरपा दिलेली आहा न्ही. आमकां कुरपा दितलो देव दिलेली आहा न्ही. त्याच परी आमकां सगळी पेकोवणी सगळें आमकां दिलेलें आहा न्ही. होल पॅकेज. आमकां हें करपाची गरज ना. कित्याक आमकां स्वत मानूंक जाय न्ही. आमी जर स्वत मानिना पळय, थ्रू द ग्रेस ऑफ फेथ, नॉट ऑफ युअर सेल्फ बट ऑफ द फ्री गिफ्ट. देवान आमकां फुकट देणें दिलेलें आहा न्ही सगळें. आं आसा न्ही. वाज आयलो कोणा ना जाल्यार बंद करुया. प्रेज गॉड. बरें. मँगलोर कोंकणी तुमकां सजमता न्ही सिस्टर आमची कोंकणी. या कितें चड फास्ट वेता वो कितें मातशें कितें सजमना जाल्यार विचारात. कित्याक विचारलें न्ही आमकां शिकोवंक मेळटा, गमता न्ही कशें कितें आहा पळय तें. सो कुरपे उद्देशी आमी जियेता न्ही. आमकां देवान दिलेली आहा. आमी केन्ना हें केन्ना जशें आमी देवाची कृपा आमचे भितर आहा त्याच परी आमचे भितर जें आहा आमी मिलाग्री सगळे पेकोवणी कशी मेळटा देवाच्या उतरा उद्देशी न्ही. सो आमकां देवान सगळें आमकां फुकट देणें दिलेलें आहा. फुकट जर आमकां देवान दिलेलें आहा जाल्यार आमी कोणाक दुसऱ्यांक हें देणें आमी केन्ना दिलेलें आहा. आमी शिकता न्ही. आमकां सगळी शिकवण आहा. पूण आयज पासून आमी केन्ना कोणाक शिकयल्या, कोणाक दिल्या वचोन. वेरी फ्यू
जे आमचे कोण मेन आसा पळय तांकां न्ही जाणो जालें हें करून. बट आमी कितें करता, हिंगा शिकोवण घेता, गेले, नॉट इवन आमच्या घरान आमी केन्ना बायबल वाचूंक आमी बसता ना. वी आर नॉट डुईंग दॅट. इवन फॉर आवर चिल्ड्रन वी आर टिचींग नो. व्हेरी फ्यू who are in the word of God, who are this thing men, they heard the word of God. Some people they, but still their children are there. What are they doing, children? भुरगीं कितें करतात, आयकतात केन्ना ना न्ही, अजून पासून आयकनात भुरगीं. हांवें पळयल्या. आय एम नॉट कंडेमिंग, हांव कोणाक पॉयंट आउट करना, पूण कितें आहा तें शिकोवन आमकां मेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. शिकोवंक जाय न्ही आमी कशें कितें भुरग्यांक आमचे बदलपाचें. आमी फकत मागणें करूंक जाय. आमचे उद्देश आमी तांकां फोर्स करपाचो ना. कितें आहा आमी दिसना पळय ताचें स्वत मानूंक जाय. आमकां देवान आपली सगळी कृपा दिलेली आहा न्ही, भुरग्यांचे भितर तांचे भितर आहा. जेन्ना आमी स्वत मानून आमी तांचे भशेन मागणें करूंक जाय, तांकां मागणें करूंक जाय की ते बदलतले न्ही. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस आमी म्हणूंक जाय. तुका आर्गां तुका जेजू, जशें तुवें आमकां शिकयलां तेंच हें म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत घडोवन येता म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. चड हें करपाचें ना. आमी फकत देवाक आर्गां दिवंक जाय. आर्गां दिना आनी तो फकत आमी आमच्याच संवसारान आसता जाल्यार आमच्या जिवितांत कसलेंच कार्य जायना न्ही. देवाची कृपा आमच्या भितर भरलेली आहा, पूण आमी जाणवायेन आमी आहा, देवाची जाणवाय आमकां आहा, उतराची जाणवाय आहा ना न्ही. आमी शिकोवंकूय पळयना. कित्याक आमी आमच्याच संवसारान आसता. आमचें काम केलें, सकाळीं ऑफिसाक गेलो, सांजचो आयलो, पोत्तो गेलो करून. देर इज नो लव इन द फॅमिली ऑल्सो बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ द नॉलेज ऑफ वर्ड. आनी देवाचें उतर ना न्ही. जेजू आमचे भितर खंय आहा, जेजू आमचे भितर वस्ती करता ती आमी जाणो, पूण तरी आसतना आमकां कोण आमी कितें करता, आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता, देणी बरें दाखयता ना. आमी उतरां कसलीं आमची आसता, तो बरो जायना, तो वेता खंय वता, हिंगासर वेता, थंय वेता, आमचें तेंच रणगाणें आसता. केवटें माय सन इज नॉट स्टडींग, माय सन इज नॉट लिसनींग, माय हजबंड इज नॉट लिसनींग, दीस एंड दॅट सगळें आमी हें करता न्ही. पूण आमी ताका आमी देवाक आर्गां दिना. आर्गां तुका जेजू, तुज्या गायांनी, तुज्या गाया उद्देशीन, तुज्या गाया उद्देशी म्हजो चेडो बरो जालो, जावं म्हजे घोवाचो सोरो सुटलो, सगळें आमी आर्गां दिवंक जाय न्ही. आमी कितें करता, तेका सांगता, मागीर थिंगासरूच तें आमच्या जिवितांत तशेंच उरता. तें एक फळ घालें न्ही, आमी ताका सारें घालता न्ही, उदक घालता, सारें घालता, आनी मागीर कितें करता, कसलें झाड, सगलें पाड झाड. दिसपाक बरें आसता, पूण भितर कितें आहा, आमकां खारट न्ही तें, कोडू सगलें. बरीं फळां कशीं येतलीं, देवाच्या उतरा उद्देशी न्ही. देवाचें उतर उलोवन आमी आमच्या जिवितांत सगलें कार्य करूंक जाय न्ही. आमी आमच्या जिवितांत सगलें आहा पळय तें आमी घेवंक जाय. आमचें देवान आमचें फुकट देणें दिलेलें आहा न्ही. हें म्हणटा न्ही हे तर सगलें फुकट देणें दिलेलें आहा. आमी केन्ना हें फुकट देणें दिलेलें आमकां खबर आहा ना न्ही. आमी कसली देणी घेता, संवसारीक देणी, रॉंग देणी, वायट देणी, तसली देणी ह्या देण्यांनी जी येता न्ही. संवसाराच्या फाटल्यान भोंवता, पयशे फाटल्यान ना. आमकां कितें फाल्यां कितें मेवतलें, फाल्यां कितें आसा तो हें ना. देवाचें उतर सदांच आमकां कृपा दिल्ली आहा. कृपेन आमी सदांच चलत सगलें आमच्या जिवितांत आहा पळय तें सगलें आमच्या जिवितांत जाता. आमकां कसली काळजी ना, खोती हुस्कें ना, आमच्या जिवितांत वायट ना, दुयेंस ना, पिडा ना. कित्याक देवान आमकां आपले कृपेन भरलेली आहा. त्याच उद्देशी कृपेन जर बरोवन आमी चलता जाल्यार सगलें आमच्या जिवितांत येता न्ही आमकां मेवपाक. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. कोणाक कितें आसा, कितें क्वेश्चन कितें? या आफ्टर दॅट ओके. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर फॉर रिमाइंडिंग मी. आय फॉरगॉट. सो प्रेज गॉड. सो आयलो थिंगासान न्ही. पयलो म्हाका हें नासलें न्ही. म्हाका कितें तरी आवाज आयलो, कितें कोत्ताय खंय वताय, वस म्हणून लागलो, भितर यो, टर्न जा. सो हांव आयलो आनी बसलो न्ही थिंगासर. तेन्ना जेन्ना देवा आयलो थिंगासर आनी ब्रदर प्रिचींग कोत्तालो. ब्रदर प्रिचींग कोत्ता म्हाका तेन्ना कांय जाणवाय नासली न्ही देवाच्या उतराची. सो सकाळीं हांव बसलो आनी 3 दीस रिट्रीट आसतालें. सो हांव देवाचें उतर आयकतालो हाचेर, कहो कितें देवाच्या हातून टाळण्यांसून तूं कहो भायर सरताय तें प्रिचींग आहलें. सो थिंगासर बसलो न्ही आनी फाटल्यान बसलो हांव आनी प्रिचींग चालू आहा. आनी
तें उत्तर जें हांव आयकतालो म्हजें मन खंय आहलें, आतां खंय हांव येतलो, म्हाका खंय फ्रेंड रावल्यात थिंगासर ताचेर आहलें. पूण एक मन म्हणटा थिंगासरूच बसला थिंगासरूच बस, आनी एक आवाज येता म्हाका देवाचें उतर, ब्रदर प्रीच करता पळय तें ब्रदरीचें उतर सारकें म्हज्या हाका तोखता, म्हजो आत्म्याक भितर आत्मो आहा पळय. सो पयलो नासलें न्ही तितलें, आसलो म्हजे कडेन, पूण म्हाका देवाचें तितलें उतर नासलें. सो हांवें तें आयकोता म्हाका एकदम बरें दिसलें, आनी प्रिचींग आनी सगलें एकदम सारकें थंड, सारकें शांत, सारकें एवरीथींग पीस. द वर्ड, दॅट वर्ड वॉज प्रिचींग, इट वॉज गिवींग मी पीस एंड सो काम, कूलनेस, एवरीथींग. एंड माय मायंड जें म्हाका डिस्टर्बन्स आहलें पळय त्याच वेळार त्या उतराचे उद्देशी इट गॉट डिस्ट्रॉयड. वॉट आय वॉज डिस्टर्ब completely got destroyed. So and I was filled with the joy of the Lord, the peace आणि देवाची जाणवाय. सो मागीर तेन्नाच्यान हांवें सगलें कंटिन्यू केलें. आनी मागीर ताका बसून देवाचें उतर हांव एवरी रिट्रीटाक 3 दीस नोट बी बरोवन सगळे नोट बरयतालो, कंप्लीट कांय हें करूंक ना. सगलें देवान म्हाका आपल्या हातू उद्देशी, पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हाका नवो मनीस करून नवें जिवीत दिलें. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. सो नेक्स्ट टायम मागीर हांव हें करता, आनीकूय आहा टेस्ट शेअर करपाची, म्हणल्यार हांवें मदें फास्ट करूं आल्या. सॉरी तुमकां कितें अंडरस्टँड जावंक ना जाल्यार म्हाका विचारात, कितें म्हज्या जिविता बद्दल जावं कितें देवाचें उतर तुमकां गमोंक ना जाल्यार. सो कितें क्वेश्चन कोणाक कितें आहा, कितें सजमलें सगल्यांक न्ही देवाचें उतर कहें, आनी भावार्था उद्देशी आमी कितें कहें चलता कार्य जाता तें आमच्या जिवितांत सगलें. भावार्थूच फकत मेन आमच्या जिवितांत न्ही, आमकां सगळी कृपा दिल्ली आहा. कृपा आनी भावार्थान सगळें हें करून आमी चलोंक जाय देवाच्या उतरा उद्देशी. न्ही की कोण कितें सांगता जावं कोण कितें आमकां दिता, वो कोण दोतोराचो रिपोर्ट सगलें कॅन्सल करपाचें. सगलें त्याच खिणाक फकत आयज पासून तुमी फकत एकूच करात, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. कोण तुमकां तितलें चड देवाचें उतर खबर ना जाल्यार इतलीच हाचे भितर तुमची आमची जाणवाय आहा पळय ती इतली वाडटा, आनी देवाचें कितें कितें आहा, देवान आपलें कितें बरयलां पळय तें आमकां जाणवायेन वता. आनी आमकां आनीक जें कितें देवाचें भितरलें स्वत आहा पळय तें आमकां जाणवाय येता. देखून आमी जें कितें आमी शिकता हें कोत्ता न्ही, सदांच आमी आतां वचपाचें आनी आमी आमच्या कानान लावन जाय कितें प्रिचींग. सो सिस्टर जोसलीन आमचे कोण ब्रदर्जान सगळें हें दिलां, सिस्टर प्रिया, सगळीं कोण डॉक्टर प्रिया, सगळीं आमची आहा पळय तांची प्रिचींग आयकोंक जाय. कित्याक हांवूय तशीच आयकोतां, एक पावट आयकोन कानान सगळें तुमकां अंडरस्टँडींग जाता. आनी देवाचें उतर ऑटोमॅटीक तुमच्या भितर आहा पळय तें तुमकां सगळें जाणवायेन भरता. देवान आमकां जाणवायेन भरलेली आहा, आनी फकत आमकां जाणवाय जावंक जाय उतराची. आमकां जर देवाच्या उतराची जाणवाय ना जाल्यार आमी सदांच सदांच पडोन थिंगासरूच उरतलीं. आमी आमच्या जिवितांत केन्नाच सक्सीड जावची ना. So it is very important to hear the word of God, practice it, and put it in the action, put it into action. आमी जाणवायेन घालूंक जाय. येस ब्रदर कितें आहा? ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. I know this thing, as brother has told, we have to forgive others. But into my mind, I have not forgiven my brother up to now. Because he does lot of things out. He drinks, he throws all the things, be it a wife and husband, a wife and children. And because of him, because of that thing, I have not forgiven still now. I'm telling you, I have not forgiven. Plus, I used to curse him. I'm sorry to say, I used to curse him that why this fellow is not dying. I used to curse him. Really, I'm telling you. I used to curse him so much, and all troubleness for everybody, all dirty bad words. All dirty bad words he used to give, throw all things here and there. For last, he got married, I think 22 years passed. Only 1 year he was okay. After that, he started all these things. Now also he's doing, when he's drunk, when he's in full drunk, then finished. When he's not drunk, oh my God, he's just like a God. Jesus, he's just like a person, ordinary person. Somebody will say, very good man, I feel. But the thing he's doing, I have not forgiven. From today onwards, I am telling you, I will going to forgive him.
I'm going to forgive him whatever he does. And I'm going to pray for him. Because as brother has said, without forgiveness, that man or anybody cannot change. And I'm going to pray for him in tongues also. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Praise God. So see how this it works in our life. Everything. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भोगसवण दिता न्ही, भोगसवण वेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हाकाच न्ही म्हजें जिवीत बरें जाता आनी दुसऱ्याचें जिवीत बरें जाता. सो आमी जेन्ना भोगसवण दुसऱ्याक भोगसवण दिता पळय तेन्ना ताच्याय जिवितान बरें, आनी जो आमचे भितर जो आत्मो आसता पळय तो ताचो आत्मो आमचो आत्मो जेजून जें आमकां कितें दिलेलें आहा. आमी म्हणटा न्ही एक वो दोग जाण जेन्ना थिंगासर वस्ती कोत्ता आनी आमी मागणें कोत्ता, जेजू थिंगासर वस्ती कोत्ता न्ही. सो थंय सदांच आमी आमच्या भावाक हें करीत आमचें सदांच आमकां देवान दिलेलें आहा. आनी तशें आतां भावान सांगलां की जो ताका वेरी डिफिकल्ट जातालें न्ही ताका भोगसोवपाक, म्हाकाय जातालें. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव समवन, इवन माय ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. फॉरगेट अबाउट अदर्स, बट माय ओन ब्रदर, द मोमेंट आय सी देम, नो, ऑल द थॉट्स इज टू कम. The moment I forgive them, everything now peacefully. Now my whole family is with peace. Everything we are enjoying now in through the word of the sing. By God's grace, we are happy. My whole family is united. Everybody is to sing in the house also. There is no problem, nothing. कित्याक देवाच्या उतरा उद्देशी आनी देव भोगसवण्या उद्देशी. It is very important. So each and every have brother said. Praise God. Praise God. Praise God. Everything has been done, brother. Very good, important. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So, आमी एक थँक्सगिवींग मागणें करुया जेजून आमकां दिलें. सर्गीच्या बापा, आमी तुका 3 वाजता आर्गां दिता वाकाणटा ह्या वेळा पासून. जेजू तुवें आमकां कितलें बरें बरें शिकोवन तुज्या उद्देशी आमकां मेवली आनी आमकां तुका भोगसवणें आनी जें कितें आमचो भावार्थ कसो वाडटा ताचेर उद्देशी तुवें आमकां शिकयलें. म्हण तुका हांव 3 वाजता आर्गां दिता वाकाणटा. हेंच कार्य हें सगळें आमी आमच्या जिवितांत आतां हांगासर आमी गेल्या उपरांत देखून आमी हेंच तुज्या उतरा उद्देशी चलतले आनी हेंच आमी जें शिकल्या तेंच आमच्या जिवितांत तुज्या बळा उद्देशी आमी आमच्या जिवितांत कार्य कोत्तले आनी सदांच जे कोण आमकां वायट कोत्ता जावं कितें कोत्ता तांकांय आमी बक्षितल्या आनी तांकां आमी बक्षून आनी तांकां तुजें उतर जें कितें सोत आसा तें तांकां गमोन येता आनी तांचें जिवीत बदलता आनी तां परिवर्तन जावन सगळें तांच्या जिवितांत ओड मिलाग्री घडटा. जशें तुवें आमच्या मिलाग्री जिवितांत आनी आमच्या फॅमिलीच्या जिवितांत घडलें तें हे सगळें संवसारांत जे कोण तुटोन मोडलेले आहा तशें तें देवाचें उतर आपणायता आनी जेजू तुका आपलो सोमी आनी दोनी मानून घेता आनी सगळे तुजे उद्देशी तांच्या जिवितांत घडटा आनी ते दुसऱ्याक वचोन जे कोण ते गोवायकी जावन दुसऱ्यांक गोवायकी जावन तांचें जिवीत परिवर्तन जाता आनी सगळे संवसाराक तुजें उतर परगडटा आनी हे परगटणी जावन सगळो संवसार जो खंय कोणूय कितें आहा कोण कसलें कितें आहा तांचें तुवें ताच्या आत्म्या उद्देशी तुजें आत्मो तांचे भितर घालून तुवें तांकां परिवर्तन करून बदलून तुवें तांकां आपलो आनी सोमी आनी दोनी आनी तूंच तांचो सोरवंडार जेजू सूट कर आनी सगळें तुवें तांकां फावो केलें म्हण तुका हांव 3 वाजता आर्गां दिता वाकाणटा. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू एवरीबडी.